एक्चुअली आमची बिल्डिंगेन अमन विंगा गोंयांत दिस एट 7:30 एक लायटनींग जालें वयल्यान टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डींग आनी थंयच्यान तो स्लायड जावन हांगा सकयल येवन ते फातर भितर पडले आनी थंयच्यान तो गेले आनी झाडार पडले. झाड करपल्ले आसा आनी थंय एक वेहिकल डॅमेज जाला ते झाड पडून. आनी आमचे बिल्डिंगीचे मेनली आमचे डीजी लिफ्ट आनी पंप्स आनी इलेक्ट्रॉनीक आयटम चडशे बिल्डिंगीचे चडशे फ्लॅटाचे नियरली 4 TV इन्वर्टर असे चडशे इलेक्ट्रॉनीक आयटम डॅमेज जाले. लायटिंग म्हणजे चड हे आसले एकदम पावरफुल लायटनींग आसली. एकदम वीज आसली डायरेक्ट ती वीज आसली सारकी डायरेक्ट 7:20 न्हू थंयसून ती येयली ती डायरेक्ट न्हू वयर आमच्या टेरेसाचेर पडली. पडून ती एक अशी स्लॉट तो वयलो तो कॉलेज आसलो कॉलेज तो पडलो डायरेक्ट हांगा टीव्हीचेर हांगा पडले गाडयेचेर पडले आनी गेटीचेर पडले. भायले कोण मनीस ना आसलेले देवा गोपेन खरें कोणाक कांय जावना. इतके की मातशे 4-5 घराचे TV या इन्वर्टर या फॅन हे डॅमेज जाले. तर अर्थिंग मारले उपरांत ते सगळे शॉर्ट सर्किट जावन आमचे लिफ्ट बी सगळे बंद पडली. सो देवा गोपेन काय जावना इतकेच म्हणटा देवा घरा की हांव ते दुर्गा पुजातून देवान एक वाचयले अशें दिसले आनी अशेंच म्हणटा. आनी हैवी डिसास्टर हुआ है यहाँ पर रात को करीब 7:30-8 बजे के आसपास. सो जो लाइटनिंग हुआ है सो ऊपर बिल्डिंग में जो है टॉप हमारा जो एरिया जो कॉर्नर है तो कॉर्नर ब्रेकर जो बिजली गिरी है उस कॉर्नर पे बिजली आके गिरी है. और वहाँ से होता हुआ जो हमारा जो डैमेज हुआ है जनरेटर हमारा गया है, गाड़ी हमारी गई है, लिफ्ट हमारी गई है, 5 और 6 नंबर्स TV जो ना डैमेज हुए हैं, इन्वर्टर गए हैं, फैन गए हैं. सो दस ये AC गए हैं इसमें. सो ये बहुत ही हैवी जो ना डिसास्टर था. और जो अर्थ अरेस्टर होता तो शायद जो ना हम ये इसमें जो ना बच सकता था, थोड़ा डैमेज कम होता. लेकिन उसकी वजह से जो ना ये गाड़ी का भी सामने का जो गेट है इधर भी हुआ पत्थर गिरा है पूरा. सो उसके हिसाब से जो ना ये जो ना काफ़ी नुकसान हुआ हम लोगों को. मेजर डॅमेजीस जाले स्पेशली टेरेस तांचो डॅमेज जाले कॉम्प्लेक्साचो आनी थोडे फ्लॅटांकूय डॅमेजीस जाल्या, इलेक्ट्रॉनीक अप्लायन्स डॅमेज जाले. सो वी हॅव कंडक्टेड असेसमेंट. So preliminary assessment report today I will be submitting to the collector and evaluation करून will be granting them compensation under disaster management act. लायटिंग जे तुम्ही पहिले रातचे पूण हांगा आमच्या मांगोर ह्या भागान अमन बिल्डिंग आसा एक ऑपोजीट टू मांगोर स्पोर्ट क्लब ते वीज पडून त्यांच्या टेरेसाचेर ते टेरेस डॅमेज जाला. पूण टेरेस डॅमेज म्हणजे कोणाक कॅज्युअलिटी जावना हीच देवाची कृपा आसली. पूण हितून खुबशे तेंचे एप्लायन्सीस जे होम एप्लायन्सीस आसा ते खूबशे डॅमेज जाले जशे फ्रीज AC म्हणून आमदारांनी मामलेदारान सांगलेलें आसा. पूण खंय तरी गव्हर्मेंट मदत करतलो अशें आमी मागणी करता आनी लोकांक तेंचें कितें आहा तें आमी खंयसून नाल्यार खंयसर हातभार लावचे इतलें हांव आमदारा कडेन बाब दाजी साळकारा कडेन मागता. मी पहिले की गोंयभर म्हणजे खूप मोठो पावस पडलो आणि पावसा बरोबर खूप मोठो गडगडो लायटनींग सगळें हें जालें आनी खूब कडेन वीज पडले. हांगाच न्ही तर 2-4 कडेन आनीय बी वीज पडल्यो. हांगाय पडली अमन बिल्डिंगेन आनी सुदैवान म्हणटा तशें कोणाक कांय जावना. हांगा तरी हो पाथवे आसा, लोक हांगा चलत वता येता आनी ते सगळे कॉलेप्स जावन तो कॉर्नर जो तांचो वीज पडली तो कॉलेप्स जावन हांगा पडलो. पूण कोणाक कांय जावना सुदैवान. कोणाकूच ह्युमन कॅज्युअलिटी कांय जावना. पूण तांकां डॅमेज बिल्डिंगेन खूब जाल्या. खूब जाणांच्यो TV गेल्यो, खूब जाणांचे फॅन गेले, खूब जाणांचे म्हणजे तांचे सकयल आशिल्लो जनरेटराक मार बसलो. सो आज आमी इन्स्पेक्शनाक आयले. काल तांकां फोन केल्लो हांवें आनी आज इन्स्पेक्शनाक मामलेदार आयला, तलाटी आयला, चेअरपर्सन आयला आमचो आनी तांची डॅमेज कितली जाल्या एसेस आमी करतात आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर तांकां कितें मदत जावंक शकता. कित्याक डॅमेज तांची खूब जाल्या पूण इलेक्ट्रॉनीक आयटम्स बी मामलेदार म्हणटा तसो कवर ना म्हणटा तो. पूण जे सिवील वर्क आसा ते तरी तांकां मेळचें. तांकां एक मातसो सपोर्ट गव्हर्मेंटा कडल्यान मातसो सपोर्ट मेळचो हाज्या खातीर आज आमी आयल्या आनी तांकां आमी एश्युरन्स दिला की जाता तितले मॅक्झिमम हेल्प आमी तुमकां करपाकूय प्रयत्न करतले. CM रिलीफ फंडांतसूनय कितें मेळूंक शकता जाल्यार थंय तांकां आमी हेल्प करून दितले आनी ताणे करून तांचे परत एकदां सुरळीत जावचें म्हणून.